गोंयांतल्यो सगळ्यो फेरीबोटी आतां सोलर उर्जेचेर चलतल्यो अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। ब्रेसारा पयल्या सोलर हायब्रीड फेरी बोटीच्या आनी फ्लोटींग जेटीच्या उक्तावण केल्या उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो। सुमार 3.9 कोटी रुपया मोडून हो प्रकल्प उबारला। तशेंच ह्या प्रकल्पाक केंद्रीय सरकारान लेगीत हातभार लायला। ही फेरी बोट रायबंदर ते चोडण मार्गार चलतली अशी म्हायती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली। ह्या सोलर हायब्रीड फेरी जेटीचे उक्तावण केंद्रीय बंदर, जहाज येरादारी आनी उदका मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हांच्या हस्तुकीं जालें। ह्या वेळार न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय आनी महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात हाजीर आशिल्ले। बेरोजगारीचे बाबतींत गोंय देशांत 7व्या नंबराचेर आसा। घडये मंत्री माविन गुदिन्होक ही आंकडेवारी खबर नासतली। दाबोळी विमानतळा विशीं माविन गुदिन्होन केल्लें स्टेटमेंट पुरायेन चुकीचें आनी बेजबाबदार जावन आसा। ह्या स्टेटमेंटांतल्यान दाबोळी विमानतळ बंद उडोवपाचो ताचो छुपो अजेंडा उक्ताडार आयिल्ल्याची टिका विजयान केल्या। कला अकादमीच्या कामाक सुरवात जाली तेन्ना भौशीक बांदकाम खातें म्हजे कडेन नाशिल्लें। कला अकादमीच्या विशयाचेर आपल्याक विचारचे परस तुमी आदल्या मंत्र्याक विचारल्यार बरें जातलें, भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल सांगता। सरकारान 50 लाखा वयल्या खरेदी वेव्हारा वयली स्टॅम्प ड्युटी वाडयिल्ल्यान गोंयांत आलिशान घर तशेंच फ्लॅटाच्या मोलांत आनीक वाड जातली। गांवगिऱ्या वाठारांतल्या घरांच्या मोलांत चड फरक पडचो ना। पणजी, म्हापशें, मडगांव, फोंडे, वास्को ह्या शारांतलीं घरां तशेंच फ्लॅटांचें मोल मात वाडटलें। हाचो फटको सामान्यांक बसचो ना जाल्यार गिरेस्तांक बसतलो। स्टॅम्प ड्युटी स्लॅबांतले जाल्लो बदल असो 50 लाखा वयर ते 75 लाखा मेरेनच्या मालमत्ता खरेदीचेर 4%, 75 लाखा वयर ते 1 कोटी मेरेनच्या खरेदी वेव्हारांत 4.5% जाल्यार 1 कोटी परस चड ते 5 कोटी मेरेनच्या मालमत्ता खरेदीचेर 6% वाड जाला। सोनसोडो कोयर प्रकल्पाचो सविस्तर अहवाल सादर करपाक अधिकाऱ्यांक सांगला अशें मडगांवच्या नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर हांणी सांगलें। तशेंच ह्या प्रस्नाचो सुटावो करपाक थळाव्या आमदारां कडेन चर्चा केल्या। 2-3 दिसांनी सोनसड्या संबंदीत मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवप करतले आनी सोनसड्याचो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करपाचो यत्न करतलो अशें सोनसड्या कोयर प्रकल्पाची भेट घेतल्या उपरांत शिरोडकरान सांगलें।
मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे बिरेस्ताराक दिल्लीत गृहमंत्री आनी भाजपा फुडारी अमित शाह हांचे बरोबर ताळेची बसका जाली। ह्या बसकेंत सगळ्या प्रश्नांचेर गृहमंत्र्या कडेन चर्चा जाली अशें मुख्यमंत्र्यान गोंयांत पावतकीर पत्रकारांक सांगलें। पूण मंत्रिमंडळ बदला विशीं नेमके कितें चर्चा जाली हाचेर मुख्यमंत्र्यान कांयच उलोवप केलें ना। जाल्यार गोंयचे उदरगती विशीं आनी खण लिलावा विशीं चर्चा जाल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलें। पेडण्या म्हालात उदकाची समस्या आशिल्ल्यान पेडणेकारांनी भौशीक बांदकाम खात्याच्या उदका विभागात वचून उदकाची समस्या सुटावी करपाची मागणी केली। तशेंच तोरशे वाठारांत दिसाक 3 वरां तरी उदक सोडचें अशी मागणी थळाव्या तोरशेच्या लोकांनी केल्या। उदक जरी नळाक सोडटा म्हणटा असले तरी उदक वता खंय? हें उदक मोपा विमानतळार व्हरता आसत असो लोकांक प्रश्न पडला। थळाव्या आमदारांनी हाचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा। तशेंच कार्यालयांत वचून लेगीत उदकाचो प्रश्न सुटावो करिना जाल्यार पेडण्या व्हड उद्रेक करून ह्या अधिकाऱ्यांक रस्त्यार हाडटले अशी शिडकावणी पेडणेच्या थळाव्या लोकांनी दिल्या। करंजळे दर्यात जेट स्काईंग आनी बोटिंग करची न्हू अशी मागणी थळाव्या नुस्तेकारांनी केल्या। आमच्या नुस्तें मारपाच्या वाठारांत ह्या लोकांक बोटिंग करपाक परवानगी दिली कोणे असो प्रश्न हे नुस्तेकार विचारतात। ह्या बोटिंगेक लागून आमकां नुस्तेमारी करपाक त्रास जाता अशें तांचें म्हणणें। हवामान खात्यान गोंय राज्यात शेनवारा मेरेन येलो अलर्ट जारी केला। फुडल्या 3 दिसां विजांच्या गडगडाट्या सयत उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। तशेंच दर्यादेग वयल्यान वराक 40 ते 45 किलोमीटर वेगान वारे व्हांवपाची शक्यताय आसा। देखून ह्या काळात नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचें न्हय अशी शिडकावणी हवामान खात्यान दिल्या। पेडण्या म्हालांतल्या नागरिकांक ओबीसी प्रमाणपत्र दिवपाक नगरपालिका कटकटी करतात। एक प्रमाणपत्र दिवपाक 6 म्हयने फावटी मारच्यो पडटा म्हूण बहुजन समाज तिडक उक्तायल्या। पेडणे बहुजन समाजाचे अध्यक्ष उमेश तळवणेकार हांणी पेडणे उपजिल्लो अधिकारी दीपक वांयगणकाराक मेळून ह्या समस्येचेर प्रश्न विचारलो। 7 दिसां आदीं जर ह्या समस्येचो सुटावो जालो ना जाल्यार आपूण आत्महत्या करतलो अशी शिडकावणी लेगीत ताणें उपजिल्लो अधिकाऱ्याक दिली।
थळाव्या लोकांची परवानगी मेळ्ळ्या उपरांतूच पाड्डेचो पूल बांदपाक सुरवात जातली अशें विधान भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल हांणी केलें. गोंयचे आदले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी खूब वर्सां आदीं ह्या पुलाची पळोवणी केल्ली तेन्ना हो पूल एकदम बऱ्या अवस्थेंत आशिल्ल्याचें सिद्ध जाल्लें. तरी लेगीत परत एक फावट ह्या पुलाची पळोवणी करून अहवाल सादर करपाचो आदेश आपणे दिला. देखून थळाव्यांच्या निर्णया उपरांतूच टेंडरिंग प्रक्रिया चालू जातली अशी माहिती मंत्री निलेश काब्रालान दिली. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत भाताच्या लुडीक सुरवात जाल्या. शारीकरणाच्या नादांत लोकांनी शेतांकडेन पुरायन आडनदर केल्या. जायते कडेन शेतांनी कॉन्क्रिटीकरण चालू आशिल्ल्याचें दिसून येता. पूण अजूनय कांय अशे वाठार आसात जंय लोक आपली परंपरा तिगोवन आसात. ताळगांव हो असोच एक वाठार जंय लोक अजूनय पारंपारीक पद्दतीन शेत रोयतात. शेतकारांची भातां पिकल्यात. देखून आतां जायते कडेन लुणी चालू जाल्या. पावस पडून हातातोंडा कडेन आयिल्ल्या पिकांचें लुकसाण जावचें न्हय म्हूण शेतकार कामाक लागल्यात. दुबयत ग्लोबल पीस पुरस्कार दिवन भोवमान जाल्ल्या स्वामी ब्रह्मेशानंद हांणी गोंयांत सगळ्या धर्माचे लोक शांती आनी एकचारान जगतात तांकांच हो भोवमान म्हूण स्वामी ब्रह्मेशानंद हांणी मंगळारा गोंयांत पावल्या उपरांत सांगलें. दुबयची युनिवर्सल पीस कावन्सील हे संस्थेन 21 सप्टेंबराक आंतरराष्ट्रीय शांतताय दीस स्वामी ब्रह्मेशानंद हांचो शांती पुरस्कार दिवन भोवमान केलो. ब्रेस्तारा हो पुरस्कार घेवन स्वामी ब्रह्मेशानंद गोंयांत परतलो तेन्ना भाजपाच्या फुडाऱ्यांनी विमानतळार स्वामीक येवकार दिलो. ह्या वेळार मडगांवचे भाजपा फुडारी दिगंबर कामत, वास्कोचे आमदार दाजी साळकार आनी आमदार संकल्प आमोणकार हांणी स्वामी ब्रह्मेशानंद हांकां येवकार दिवन तांच्या वावराची तोखणाय केली. केंद्रीय गृह मंत्रालयान ब्रेस्तारा अखिल भारतीय इमाम संघटनेचे मुखेली डॉक्टर उमर अहमद इल्यासी हांकां Y+ ग्रेड सुरक्षा दिवपाचो आदेश दिला. 22 सप्टेंबराक RSSचो मुखेली मोहन भगवत आनी इल्यासी हांचे मदीं जाल्ले बसकेंत उमर अहमद इल्यासी हांणी भगवत हांकां राष्ट्रपिता म्हणिल्ल्यान कांय लोकांनी उमर अहमद इल्यासीचेर खर तिडक उक्तायली. तांकां जिते मारपाच्यो धमक्योय मेळटाल्यो. भारतांत फकत महात्मा गांधीक राष्ट्रपिता म्हणटात आनी हेर कोणाकूच न्हय. तरी लेगीत मोहन भगवतान हाका राष्ट्रपिता म्हणिल्ल्यान इल्यासीचेर टिकांचे फार पडल्यात. भारत सरकारान PFIचेर घातिल्ल्या बंदीचे इल्यासीन समर्थन केलें. ह्या सगळ्या कारणांक लागून ताका देश विदेशांतल्यान धमकोवपी फोन येताले. गुप्तचर ब्युरोन गृह मंत्रालयाक इल्यासीक धमक्यो दिल्ल्याची म्हायती दिली. बिरेस्तारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी हिमाचल प्रदेशांतल्या उना जिल्ह्यांत चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस रेल्वेचें उक्तावण जालें. अशा उपक्रमांतल्यान विकासीत गती मेळटली. तशेंच ग्रामीण भलायकी डिजिटल क्षेत्रांतल्यो मुळाव्यो साधन सुविधा उपलब्ध जातल्यो अशें विधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केलें. ही रेल्वे दिल्ली आनी हिमाचल प्रदेश ह्या मार्गार चलतली अशी माहिती रेल्वेच्या अधिकाऱ्यान दिली.
अन्नधान्याच्या वाट्या किमतीक लागून ऑगस्ट म्हयन्याचे तुळेंत म्हारगाय दर 7.41% पावला। ऑगस्टांत हो दर 60% आशिल्लो, तातूंत आतां 0.41% वाड जाल्या। बुधवारा जारी जाल्ले आंकडेवारींतल्यान ही दर वाड दिसून आयल्या। अन्नधान्य आनी भाजीपाल्याच्यो किमती तेंगशेर पाविल्ल्यान ही दर वाड जाल्या। अनियमीत पावस आनी रशियेन युक्रेनाचेर केल्ल्या हल्ल्याक लागून पुरवण साखळी इबाडिल्ल्यान म्हारगाय दर वाडिल्ल्याचे अर्थतज्ञ सांगतात। सोळा ऑक्टोबराक जावपी जिल्लो पंचायत वांगडी वेंचणूक ही भाजप आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षा मदली स्ट्रेट फायट दिवपी वेंचणूक आसतली अशें विधान आरजेचे अध्यक्ष मनोज परब हांणी केलां। गोंयकारांक रोजगार तशेंच तांचे हक्क मेळोवन दिवपा खातीर सध्याचे सरकार अपयेसी थारिल्ल्यान ह्या वेंचणुकेंत रेव्होल्युशनरी गोवन्स देंवला अशें मनोजान म्हणलां। चार दिसां भितर उदक आयलें ना जाल्यार मोपा आनी चांदिलचो रस्तो आडयतले। पेडणेच्या नागझर वाठारांतल्या लोकांनी शिटकावणी दिल्या। नळ आसा पूण उदक ना। भर पावसान पेडणेचे लोक उदका खातीर तानेलात, मात सरकाराक हे गजालीचें कांयच पडून गेल्लें ना। 100% नळ जोडणी जाली म्हूण सरकार मिरयता खरो, पूण गांवगिऱ्या वाठारांत प्रत्यक्ष परिस्थिती कितें आसा हाचेर तांचें मात्तूय लक्ष नाशिल्ल्याचें दिसून येता। दिवाळी हो चैतन्याचो आनी मंगल्याचो सण। ह्याच निमतान बाजारांत आकाश दिव्याचें आगमन जालां। दर एका दुकानांत वेगवेगळ्या प्रकारचे आकाश दिवे आयल्यात। ह्याच निमतान गिरायकांची लेगीत व्हडा प्रमाणांत खरेदी खातीर गर्दी दिसून येता। दिवाळे खातीर लागपी सजावटीचें सामान घेवपाक लोक व्हडा उमेदीन बाजारांत देंवल्या। दर एकल्याच्या घरा मुखार वेगवेगळ्या रंगाचे आकाश दिवे पळोवपाक मेळटले। गोंय विधानसभेत केपेच्या आमदारान सरकारी मुळाव्या शाळेंचो आनी आंगणवाडीचो प्रश्न मांडिल्लो, तरी ही स्थिती आयज मेरेन तशीच आसा। केप्या खुबशा गांवगिऱ्या वाठारांत आंगणवाडी तशेंच मुळाव्या शाळांची वायट स्थिती आसा। सरकारा कडेन तशेंच जेई कडेन उलोवन कांय कामां करून घेतल्या, पूण आतां काजूवाडो शाळेची पळोवणी केले उपरांत इन्स्पेक्शन करून घेतलां। तशेंच जाता तितले बेगीन मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन ह्या शाळेचो पॅन काडून शाळा बांदून दितलो अशें उतर केपेचो आमदार एल्टन डिकॉस्टान दिलां।
गोंयान 41 सुवातेचेर आयुष वेलनेस सेंटर उबारतले। गोंयच्या प्राथमीक आरोग्य केंद्रांत तशेंच कम्युनिटी भलायकी केंद्रांनी ही सेंटरां आसतलीं। ह्या शिवाय योगा थेरपिस्ट लेगीत सरकार नेमतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। जाल्यार उत्तर गोंयांत येवपी आयुष हॉस्पिटलांचें उक्तावण 8 नोव्हेंबर मेरेन जातलें अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। नव्या वर्ल्ड आयुर्वेदा काँग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो कर्टन रेसराचे उक्तावण केल्या उपरांत ते उलयताले। ह्या वेळार केंद्रीय बंदर कप्तान खात्याचे मंत्री सर्बानंद सोनोवाल तशेंच केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद नाईक, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हाजीर आशिल्ले। सैमाक जतनाय घेवप महत्वाचे अशें सोनोवाल हांणी म्हणलां। आयुर्वेदांचेर निबून आशिल्ले हो एक्सपो 8 ते 11 डिसेंबर ह्या काळात जातली। 16 ऑक्टोबराक रेशमागूज दवरली तशेंच कुठ्ठाळी हांगा जावपी जिल्हा पंचायत वांगड्यांची वेंचणूक भाजपाचेच उमेदवार बेसून येतले असो विश्वास भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी व्यक्त केला। भाजपान वेंचणुकेत दवरिल्ल्या उमेदवाराक लोकांचो तेंको आसा असो विश्वास तांणी व्यक्त केला। दिसान दीस रस्तो अपघातान लोकांचे जीव वचत आसा। ताका लागून लोकांनी रस्तो सुरक्षे नियम पाळचे तशेंच सरकाराक नेगेटिव्ह रेव्हेन्यू दिवपाचे बंद करचे अशें आवाहन गोवा कॅनचे संयोजन रोलंड मार्टिन्स हांणी केलां। बिरेस्तारा रस्तो सुरक्षा सप्तकाच्या निमतान गोवा कॅनच्या मार्गदर्शनाखाला गोवा कॉलेज ऑफ होम सायन्सच्या विद्यार्थ्यांनी पणजी रस्तो सुरक्षे विशीं जागृताय कार्यावळ आयोजीत केली। विद्यार्थ्यांनी हातात बॅनर, प्ले कार्ड घेवन लोकांक रस्तो सुरक्षेचे नियम पाळपाचें आवाहन केलें।